सांगेर सुमार 5.5 किल वट्ट 10 कोटीचे देवमाशाची उलटी पोलिसांनी जप्त केल्या। आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे उलटेक व्हड मागणी आसा। अत्तर करूंक ही वापरतात म्हणून माहिती मेळटा। सध्याचो रेट किलाक 2 कोटी। तिगा दुबावित्यांक अटक केल्या म्हणून माहिती मेळटा। सांगे पोलिसांनी तांचे सुत्रांकडच्यान माहिती मेळटूकच रेड मारून उलटी जप्त केल्या। मेळटा ते माहिती प्रमाण फोंड्याचो साईनाथ शेट, सांकवाळचो रत्नकांत कारापूरकार आणि सावंतवाडीचो योगेश रेडकाराक अटक केल्या। एक मोटारूय जप्त केल्या। आता हे धरले खंय जे पेप्सी आणि जे फिशरीज जे थंगसर फॅक्टरी ज्यो आसा ते फॅक्टरी नियर बाय धरला। आता हे इतले पयस साकून फिशरीज फॅक्टरी कडेन कित्याक गेले हे बद्दल म्हाका सारकी इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय। तो कितें तरी गडबड आसा आणि सध्या 3 जाणां अरेस्ट केलें अशें म्हणून आयकलां। पूण इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें खरेंच सारकें जावपा जाय। कित्याक म्हणल्यार अशी जर कोणी येवन इतली पयसल्यान ही बीच एरिया जी आसा ती खंय उरली आणि आमी हांगसर आतां वेस्टर्न घाटा कडेन येयल्या। इतली पयसल्यान तुमी हांगसर येतात कसली डील आणि कित्याक लागून येयल्ले आणि हितून कोण इनवॉल्व आसा हें आमकां सर्वसामान्य लोकांक तर कळपाक भरपूर मुश्कील। पूण ते फिशरीज फॅक्टरी ते लागीं आसा त्या खातीर आमकां आनी सगळे लोकांक डावट पडला कित्याक फिशरी फॅक्टरी कडेन कित्याक येता काय न्हू कित्याक कारण फिशरी फॅक्टरी जी आसा हितूच्यान कितलेशे नुस्तें जें आसा हें फॉरेनाक एक्सपोर्ट करता। म्हणजे हितून खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें बरे तरेन जावपा जाय अशें हांव रिक्वेस्ट करतां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।